नमस्कार. गोवा टॉप 25 च्या बुलेटिनान हांव संजवी तुमकां येवकार दिता. नजर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. गोंयांत जरी सेगीत 2 फावट भाजपान स्थिर सरकार दिल्लें आसलें तरी गोंयच्या राजकारणाचो इतिहास पळयत जाल्यार गोंयांत केन्नाय कितेंय जावं येता अशें खवदळ घालपी विधान नव्यानूच नेमिल्ल्या विरोधी पक्ष नेतो मायकल लोबोन केला. अपक्ष आनी मोगोपाचो तेंको घेवन सरकार स्थापन केल्ल्या भाजपान मात गोंयांत आपूण निश्चितूच स्थिर सरकार दितले अशें आस्वासन दिलां. गोंयच्या पर्यटन मळाक घटमूट करून तांकां संवसारांतले फामाद पर्यटनाचे केंद्र करपाची मोख मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दवरला. ते खातीर ह्या वर्सा अर्थसंकल्पात तांणी पर्यटना खातीर 247.16 कोटी रुपयाची तरतूद केल्ल्याची म्हायती अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार दिल्या. पूण फाटल्या 4 वर्सां नियाळ घेत जाल्यार गोंयांत येवपाचो विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंवता. तशेंच गोंयांत वाडिल्ली बेकायदेशीर हॉटेलां आनी विला हांचेर सरकाराचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान पर्यटनांतल्यान येवपी महसूल बुडटा अशें आर्थीक सर्वेक्षणाच्या अहवालांत दिसून येता. सध्या देशांतली वाडटी म्हारगाय आनी इंधनाच्या वाडट्या दराक लागून सर्वसामान्य व्हड मनशांक फटको बसला. वाडट्या म्हारगायेच्या मुद्द्या वयल्यान काँग्रेस बरोच आक्रमक जाला. ह्या म्हारगाय आड काँग्रेसीन कालच्यान म्हारगाय मुक्त भारत आंदोलन सुरू केला. 31 मार्च ते 7 एप्रिल मजगती हे आंदोलन चलतले. सध्या सीएनजी पीएनजी गॅस तशेंच खास तेलाच्या दर वाडल्यान 1 एप्रिलाच्यान वखदांचेर दर वाडटले. वाडट्या म्हारगायेचो सर्वसामान्यांचेर व्हड परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी राहुल गांधी हांणी बुधवारा दिल्ली गोंयच्या काँग्रेस प्रदेश समितीच्या फेररचणुके विशीं म्हत्वाची बसका घेतली. पक्ष संघटनेचे परत रचपा खातीर आनी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या फुडाऱ्याची नियुक्ती खातीर पक्षाच्या आमदार वांगडा बसका घेतली. काँग्रेस पक्षाच्या गोंय प्रदेश समिती आनी फुडारपण भितर पुराय बदल करपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेसीचे गोंय फुडारी आनी वांगड्यांची मतां काँग्रेस नोंद करून घेतल्या. राहुल गांधी गोंयचो काँग्रेस आदलो मुखेली गिरीश चोडणकर, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल आनी काँग्रेस खासदार रजनी पाटील हांकां मेळोन गोंयची वेंचणुके विशीं नियाळ घेतलो. उदका पुरवण खाती 721.72 कोटी तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या. हर घर नल से जल येवजणेक राज्यभर चालीक लायल्या. तशेंच जल जीवन मिशन खातीर 100 कोटीची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. उदकाच्या बिलांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर दर उदका पुरवण विभागान सप्तकांतलो 1 दीस राखीव दवरतले अशी घोशणा तांणी केल्या. उदका पुरवणीचो नियाळ घेवपाक अहवाल तयार करपा खातीर खासा यंत्रणा चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. उद्देग, खणी, रोजगार तशेंच म्हायती आनी विज्ञान ह्या 4 खात्यांक एकूण 340.93 कोटी रुपयांची तरतूद मुख्यमंत्री सावंतान केल्या. खण वेवसाय सुटसुटीत करपा खातीर खर पावलां उखल्ल्या हाचोय भाग म्हण डंप पॉलिसी चालीक लायल्या. खण महामंडळ स्थापन केला आनी खण वेवसाय पुराय क्षमतेन चालू करून खणपट्ट्यांतल्या जनतेक थाकाय दिवपाचो सरकाराचो उद्देश आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या आर्थीक वर्सांत
50 कोटी रुपयांचो महसूल मेळटलो अशी आस्तय तांणी ह्या वेळार उक्तायली. म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सदच्या उपेगातले वस्तूचे मोल परवडपाच्या भायर गेला. तातूंत आतां पेट्रोल आनी डिझेला वांगडा जेवण शिजोवपाक लागपी घरगुती गॅस सिलिंडरूय म्हारग जाला. अशा परिस्थितीत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा अर्थसंकल्प घरगुती 3 सिलिंडर दिवपाची घोशणा म्हत्वाची थारली. गोयच्या नुस्तेमारी वेवसाय उर्बा दिवच्या हेतान 10 कोटी खर्च करून 10 बायोफ्लॉग उबारतले. तशेंच इनलँड एक्वाकल्चराक उर्बा दिवन नुस्तेमारी क्षेत्रात रोजगार तयार करतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. नुस्तेमारी क्षेत्रा खातीर 72.41 कोटी रुपयांची पुराय तरतूद केल्ल्याचें तांणी सांगले. मंगळारा जाल्ल्या अधिवेशनांत उपसभापतीची वेंचणूक जाली. जातूंत 24-15 मतांनी भाजपाचो सुभाष फळदेसाय निवडून आयलो. जाल्यार काँग्रेसी वाटेन केदार नायकान उपसभापती पदा खातीर अर्ज भरिल्लो. केदार नायकान 15 मतां घेतली जाल्यार सुभाष फळदेसाय हे 25 मतांनी जिखून आयले. मंत्रिमंडळ हाका सप्टेंबर 2022 मेरेन मुजत वाड दिल्या. देशांतल्या 80 कोटी परस चड लोकांक पयलीं प्रमाणूच हाचो लाव घेवपाक मेळटलो. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी माहिती दिल्या. भाजपा सरकारान वेंचणूक जिखून थोड्याच दिसां भितर अर्थसंकल्प मांडलो खरो. मात सरकारान अर्थसंकल्प येवणावळ विधानसभेच्या सभापती पदाचेर निवड जाल्ल्या काणकोणकारांनी रमेश तवडकाराक ग्रॅण येवकार दिलो. तवडकाराक येवकार दिवपा खातीर काणकोण म्हालाचे शिमेचेर कमल घाट श्री शक्ती गणपती देवळा कडेन एकठांय आयिल्ले. हातूंत काणकोणचो नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो, नगरसेवक हेमंत नाईक गांवकर तशेंच हेर नगरसेवक आनी भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.
पुरातत्व खात्याची नवीन बिल्डिंग बांदपा खातीर 15 कोटीची तजवीज केल्या जाल्यार पुरातत्व खात्याकडेन आशिल्ल्या रेकॉर्डाचे जतनाय करपा खातीर 10 कोटीची तरतूद केल्या। या शिवाय दायजांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प मांडटना जाहीर केले। गोयचो अर्थसंकल्प कसो आसतलो काय हाची उमळशीक राजकारण्या सयत गोंयकारांक आसतनाच मंत्री निलेश काब्रालान मात भर सभाघरांत जेमो काडल्यो। निलेशाची बसपाची सुवात सामकी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फाटल्यान आसली। ते खातीर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प वाचतना निलेश कशो जेमो काडी ते विधानसभेच्या व्हिडिओ कॅमेरान सारखे दिसून आयले। निलेशाची जेम इतकी तेंगशेर पाविल्ली की तो बशिल्ले कडेन जेमोन मान उडोवपाक लागलो। निमाणे सभाघरात मार्शलान ताका तूं सभाघरान न्हिदता अशें हळू कानान येवन सांगले आनी निलेश धाड करून जागो जालो। जागो जातकूच तांणी ह्या वाटेन त्या वाटेन पळयलें आनी उपरांत ल्हव ताणें सभाघरांतल्यान पांय भायर काडलो। गोंयांत जावपी कोंकणी आनी मराठी सिनेमांत आर्थीक मजत दिवपाच्या हेतान ह्या अर्थसंकल्पांत 2.50 कोटी रुपया दिवपाचो निर्णय घेतला जाल्यार कोंकणी आनी मराठी फिल्म महोत्सवाचे आयोजन करपा खातीर 1.5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। इफ्फी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर 16 कोटीची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। शुक्रारा एकाय कोरोना दुयेंतीक मरण येवंक ना। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जाला। शुक्रारा 7 नव्या कोरोना केसीची नोंद जाली। शुक्रारा 651 चाचण्या उपरांत 2 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा। आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,370 दुयेंती मेळ्ळ्यात। हातूंतले 2,41,441 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 34 सक्रिय दुयेंती आसात। आतां मेरेन 1,90,206 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले। गोंयान येरादारी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू जाल्ल्यान पयल्याच दिसा येरादारी पुलिसांनी राज्यभरांत येरादारीचे उल्लंघन केल्ल्यान 611 वाहन चालोवप्यांचेर कारवाय केल्या। वाहन चालोवप्यां कडल्यान वट्ट 4.10 लाखाचो तालांव वसूल केला। ताका लागून वाहन चालकांनी येरादारीचे नेम पाळचे, जे नेम पाळचे ना तांकां दंड फारीक करचो पडटलो। सावळवाडो पेडण्या खेळा खात्यान राष्ट्रीय सर्ती खातीर उबारिल्लो इंडोर स्टेडियम खेळ गड्यांक केन्ना उक्तो जातलो असो प्रश्न थळाव्या नागरिकांक पडला। राष्ट्रीय सर्ती खातीर शारा वांगडाच म्हालांतलो मुखेल स्टेडियम आनी खेळ मळांची दुरुस्ती करपा खातीर खेळा खात्यान एक येवजण आंखिल्ली आनी ते येवजणे अंतर्गत खेळा खात्यान फाटल्या 5 वर्सां आदीं खेळा मंत्री आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकार हांणी सावळ वाडो पेडण्या आदले जे खेळा मळ आसले थंय 37 कोटी रुपया खर्चून इंडोर स्टेडियम उबारिल्लो। ह्या इंडोर स्टेडियमाची सध्याची स्थिती कशी आसा हाची पळोवणी करपा खातीर आमच्या प्रतिनिधीन थंय भेट दिली।
बाणस्तारी पुला लागीं शुक्रारा सांजेच्या 6 वरांच्या सुमारार पणजेच्यान केरळांत वचपी धांवत्या पर्यटक बशीक उजो लागलो. प्रसंग पळोवन चालकान बेगोबेग बशी रस्त्या कुशीकूच उबी करून बशींतल्या सगळ्या 44 प्रवाशांक सकयल देंवयिल्ल्यान व्हड अनर्थ टाळ्ळो. ह्या उज्यान पुराय पर्यटन बस लासून व्हड लुकसाण जाल्या. घडणुकेची खबर मेळटकूच बेगोबेग धांव घेवन उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी उज्याचेर नियंत्रण मेळयलें. खूब वेळ येरादारी अडकून उरली. फोंडे पुलिसांन घडणूक थळार वचून राष्ट्रीय मार्गा वयली येरादारी सुरळीत केली. तशेंच पर्यटकांची चवकशी केली. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत प्रति लिटर 80 पैशांनी वाड जाल्या. ताका लागून फाटल्या 10 दिसांनी इंधन बट्टल 6.40 पैशांची म्हारगाय जाल्या. पुराय देशांत हे दर वाडयिल्ल्यान संबंदीत राज्यांतल्या थळाव्या कराच्या आदारान तांचो वेगवेगळे दर आसात. 22 मार्च 2022 पासून पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत सातत्यान वाड जायत आसा. श्री सिद्धेश्वर पंचायतन पुरातन हनुमान देवस्थानान दाबोळवाडा कायसू हांगा वर्स पद्धती प्रमाण शिशिरोत्सव निमतान श्री सिद्धेश्वर बालनाट्य मंडळा वतीन नाट्य प्रयोग सादर करप चालू आसा. 30 मार्चाक मायेच्या धागा रक्तासा हे संगीत सामाजिक नाटक जाले. 31 मार्चाक कृपावंत तो साईनाथ नाटक जाले. ह्यो कार्यावळी 16 एप्रिल मेरेन चलतल्यो. लोकांनी व्हडा संख्येन ह्या कार्यावळीक हजीर रावचे अशी विनवणी श्री सिद्धेश्वर पंचायतन पुरातन हनुमान देवस्थानान केल्या. कला अकादमी पणजी घडोवन हाडिल्ली 47 अ गट तियात्र सर्त ह्या वर्सा 17 ते 28 मार्च मेरेन मडगांवां रवींद्र भवनांत जाली. ताचो निकाल जाहीर जाला. पयलें इनाम 1 लाख तुज्याच मोगा खातीर ह्या तियात्राक फावो जाला. दुसरें इनाम 75,000 एक गोडी ह्या तियात्राक जाल्यार तिसरें इनाम दीस तो केन्ना उदेतलो ह्या तियात्राक फावो जाला. उमेद वाडोवपी इनाम 25,000 ताळो आवाज इको ह्या तियात्राक फावो जाला. मासोड्डे 70 हांगा श्री शांतादुर्गा कला मंचान 9 एप्रिलाक बायलां खातीर अखिल गोंय फुगडी सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त श्री शांतादुर्गा देवळाच्या सभा मंडपान मासोड्डे हांगा जातली. पयलो इनाम 7,000 रुपया, दुसरो इनाम 5,000 रुपया जाल्यार तिसरें इनाम 3,000 रुपया आसा. तशेंच उमेद वाडोवप्यां खातीरूय 2 इनामां आसात. संवसार पावडो चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक येवपी संवसार पाडवो हो 3.5 मुहूर्तां मदलो एक. हिंदू पंचांगा प्रमाण ह्या दिसा नव्या वर्साक सुरवात जाता. ह्या शुभ दिसाक कोडू लिंबाचे पान खावन सुरवात करतात. ह्या दिसा कोडू खावपाचे कारण म्हळ्यार आंगातले अवगुण आसात ते पयस करून एका सद्गुण जीण सारप. हे परबे निमतान दरेका घरान मुखार गुडी उबारली. दर घरा मुखार गुडी उबारून लोकांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो. शुभ मुहूर्त आशिल्ल्यान लोक भांगरां नव्यो वस्ती विकत्यो घेतात. गोंयभर वेगवेगळ्या पद्दतीन हो सण मनयतात. तशेंच कांय कडेन खासा कार्यावळींचे आयोजीत करतात.
मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारिल्ली दिवचल भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणात भडाव नेगीन मनयलो। नागरिकांच्या हजेरेन शांतादुर्गा विद्यालयाच्या प्रांगणात भौशीक गुडी उबारली। या उत्सवाक 200 परस चड नागरिक हजर आशिल्ले। दिवचल भौशीक गुडी उत्सव समिती वतीन हो सुवाळो आयोजीत केलो। दिवचल शारांत मंगल यात्रा काडली। हे यात्रेत दादल्या वांगडा बायलांय वांटेकार जाल्ली। गोवा टॉप 25च्या ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता। हांव संजवी तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।